मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 21 वोळ 33 to 43 उपरांत 45 to 46. जेसून परम यादनिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो, ताणें एक दाकांचो मळो लायलो, ताचे भोंवतणी आडो घालो, कोणून एक कळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळे घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वोन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक मान दितले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायची, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक योग्य काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबल्याक दितलो. जेजून म्हळें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. हें तुमी केन्नाच वाचूंक ना? म्हणटोच आपले राज देव तुमचे कडले काडून घेतलो आनी ताची फळां दितात तसल्या विदेशांक दितलो. ताच्यो वोपारी आयकल्या उपरांत मुखेल यादनीक आनी फारिसेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. देवाचें उतोरे, देवाचे वडपकार. आमेन.